आयची अपडेट दिता आसतना गेल्या 2-4 दिसां पयलीं जे चक्रीवादळ राज्यात जाले आणि ह्या हेतून लोकांक बरीच नुकसान जालें। ते लायटीचे खांबे मोडून पडले, ट्रान्सफॉर्मर मोडले, लोकांच्या घरांचेर झाडां पडून लोकांक नुकसान जालें। ह्या हेतून बार्देश तालुक्यान जर पळयलें जाल्यार बार्देश तालुक्यान खूपच लोकांक नुकसान जालें। लोकांक सादारण बार्देश तालुक्यान 150 घरांचेर लोकांच्या झाडां पडली आणि तांकां बरीच नुकसान जालें। एकल्याचो जीवय गेलो। बाकी लायटीचे जर खांबे जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता वाड्यांचेर चडांत चड म्हाका दिसता प्रत्येक गांव असो आसना की त्या गांवांतले एकाय वाड्या वयले लायटीचे खांबे मोडून, वायरी मोडून, झाडां रस्त्यार पडून अशी नुकसान जाल्ली आसा। हे हितून गेले 2-3 दीस जाले अजून मेरेन बार्देश तालुक्यान जावं म्हापशान लोकांक लायटूय बीन सारकी अजून ना। थोड्यांक काल येयली, थोड्यांक आयज येयली। जशे जशे जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आणि फायर ब्रिगेडीचे स्टाफ जो काम करता आणि क्लियर करता त्या प्रमाणे लोकांक लायट त्या वाठारांची लायट चालू जाल्ली आसा। म्हापशान थोडे कडेन काल चालू जाल्ली, आयजय थोडे कडेन जाल्या, पूण सगळे कडेन अजून सगळे कडेन थोड्यांक अजून लायट येवंक ना। ते तेंचो प्रयत्न आहा की बेगीनच्या बेगीन ही सगळं क्लियर करून लायटीचे वायरी बीन जोडून तांकां पुरवत लायट दिवपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसा। सगळ्यो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसत किंवा फायरीचो आसत, पुलीस किंवा म्युनिसिपालिटीची स्टाफ आसत, ग्रामपंचायतीच्या पातळी वयले लोक सगळे आपल्या परीन मदत करून रस्त्या वयली झाडां लोकांच्या घरार पडलेली झाडां क्लियर करून पूर्वपदाचेर हाडपाचेर तेंचो प्रयत्न आसा। ह्या हेतून आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो आयज म्हापशां येयल्लो। डेप्युटी कलेक्टरान तेणी सगळ्या सरकारी यंत्रणा सगळ्याचे अधिकारी अधिकाऱ्यांक MLA घेवन बीन तेणें बसका घेतली आणि ज्या लोकांक नुकसान जाल्या, ज्या वादळान जे नुकसान जाल्या चडशे तांकां बेगीनच्या बेगीन कितें तरी मदत मेळची ह्या हेतून तेणी सगळ्यो बार्देश तालुक्याचो आढावो घेतलो आणि तेच्या सांगण्या प्रमाणे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान चड नुकसान जालें आसा। सादारण 35 ते 40 कोटी रुपया सुमार लायट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्याच एकाकूच, कित्याक लायटीचे खांबे मोडल्या, वायरी तुटल्या, ट्रान्सफॉर्मर डॅमेज जाले। ह्या हेतून चडांत चडशे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूच लॉस जाल्ले आहा आणि ह्या हेतून गेले 2 दीस तेणें सांगलां की गेले 2 दीस सगळे पूर्व पदाचेर येवपाक लागून 2 दीस लोकांनी सोंसची, तो पर्यंत सगळे निवळटले आणि जेंकां कोणाक नुकसान जालें तांकां मदत दिवपाचें काम बेगीनच्या बेगीन जातलें अशें CMन आश्वासन दिलां। दुसरें, कोविडाचो जर आढावो घेतलो जाल्यार कोविडाचे पॉझिटिव्ह केसीस मेळतूच आसा। जरी मातशे जरी कमी येले तरी डेथ ह्यो खूपच चालूच आसात। बार्देश तालुक्यान जर पळयलें जाल्यार म्हापशान पासून म्हाका दिसता सगळ्यांत चड डेथ ह्यो म्हापशानूच जाल्ल्यो अशें दिसता। लोक अजून मेरेन भंयान आसा। लोक पळयतात की देवा कडेन मागतात की बेगीनच्या बेगीन ह्यो कोविडाच्यो जे अरिश्ट जे लोकांचेर येयला ते निवळचे म्हणून। तिसरी गजाल आसा ती आयजूच डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटीन सर्क्युलर काडला आणि जे म्हापसा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष यांची निवड जी आसा ती फाटल्या दिसांनी जावपाची आसली, पूण ती जे निवडून येयले नगराध्यक्ष आसले ते पॉझिटिव्ह आसल्या कारणान ती निवडणूक ती फुडें धुकलली। ती येता ते 27 तारखेक नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाची निवड जातली। हे आसले आयचे अपडेट।